13, page 6. सगळ्यांक बरो दिसत्यो Righteous God. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ले फ्लोरियाना फेर्नांदीस आयज म्हयन्याचो उगडास आमी कोत्ता देवान सर्गीचे राज पाव करूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता रोमियो आफोन्सो, कायतान आफोन्सो, जो गोन्साल्वीस, रोजी वास, लाजारो रुबेरो, डिविना डॉर्ची, डॉमिनिक टेलिस, प्रेमी फेर्नांदीस, सिल्वेस्टर फेर्नांदीस आनी जुझे फेर्नांदीस. आयज सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. पोसरेबाट सावियो फेर्नांदीस, केरांत मायकल, व्हडलेबाट 2 इनासो पेरेरा, कार्दोस बाडो, फिलोमेना रॉड्रिगीस आनी मुलातीन मेलविन डायस. सायबिरमांची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिरमांच्या विनवणीन ह्या कुटुंबांत शांती खुशालकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाळ भावां भयणीदो, आयज केरीत भाशेन आमी हिंगा एकठांय जाल्या आमच्या भयणीचो फ्लोरिना हाचो म्हयन्याचो उगडास करूंक आनी ताचे पासत हें मीस भेटूंक. तेच परी आयज इगोर्ज भाग्यवंत आगाता रॉक साक्षीन हाचें स्मरण करता. आपल्या जिवितांत तरणे पिरायेर आपलें जिवीत देवाक तिणें भेटयलें. बरोवशान आनी विस्वासान देवाच्या उतराचेर ती पातयली आनी आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. हे सुवातेच्या गितांत आमी गीत गायलां, एकूच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावार्थ, एकूच आमचो बरवसो. ह्याच बरवशान ती जियेली आनी एकूच आपलो सोमी म्हूण तिणें मानून घेतलें. तेच परी आमचे भयणीन फ्लोरिनान आपल्या जिवितांत सदांच जेजूचेर आपलें लक्ष घालून बरवशान आनी भावार्थान जिवंक ती वावुरली आनी होच बरवसो आपल्या भुरग्यांक दिवंक ती वावुरली. आमच्या जिवितांत तेच परी आमी अनुभवूंक की जेजू आमचो एकलोच सोमी, आमचो बाबार्थ एकूच आनी बरवसो एकूच. हो बरवसो आमकां देवान बासयल्ल्या शेवटाक आमकां पावयतलो म्हणून ह्या मिसांत केरीत भाशेन ही कृपा आमी मागुया. आनी आमचे भयणी खातीर तिच्या जिवितांत कितें ओगडें उणें देवाक फावो जालां जाल्यार ताणेंच आपले काकुलतीन तें भरून काडचें आनी आपले आमचे भयणीक बेगीन सोकीचे राज भाव करचे म्हणून ह्या मिसांत आमी मागुया. ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर पयली सुवातेर खालतिकायेन केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी पेल्याचें भोगसणें आमी मागुया. काड जांतांव दूख धरून म्हणुया.
हांव पातकी पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनात चिंतून तणान उचारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग घेवन सदांच मारी सगळ्या देवतांकांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Soria kakutku, Soria kakutku, Krista kakutku, 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 Krista kakutku, 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 Soria kakutku, Soria kakutku. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोखसाक्षीपणाचो मुकूट जोडूंक तुज्या असोक्त भुरग्यांक तूं फाव करताय तुजे आंकवारी बागेवंत आघाताचो आमी आज वार्षिक समारंभ करता कोश्टां आडकुडींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपणान सांबाळून मोरोपुऱ्यान खऱ्या भावार्थान ती तीर रावली तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणीच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पुऱ्यान तुका विस्वाशी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी तेच परी मागता फ्लोरिनान तुज्या दुबेक तुज्या काकृतीन आनी मोगान बेगीन सगळींची दारां तिका उगड म्हणून मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक Amen. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप दाविदाचे दीस लागीं पावलोल्यान ताणें आपल्या पुता सालोमाक अशी बुद्द दिली म्हज्या मरणाचे दीस लागीं पावल्यात धीर घे आनी काळजीदारपणान चल मोजेसाचे समृद्धीन बरयल्लें आसा तशें सर्वेस्पोर तुज्या देवाच्या हुकुमाक पाडो दी ताच्यो वाटो सांडू नाका ताचे कायदे ताच्यो आज्ञा ताचे नेम आनी निर्णय सांबाळ हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फोड येवं आनी तूं वेता थंय तुका येस मेळूं आनी अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलेलें तें सर्वेस्पोर शात्ती पावशें करतलो तुजे पूत तुज्या वाटांनी चल्ल्यार आनी सगळ्या आपल्या काळजान आनी मनान म्हजे थंय विस्वाशीपण दाखयल्यार इस्रायलाच्या शिंवासनार बसलेलो कोण तरी आसतलोच दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो दाविदान 40 वर्सां इस्रायलाचेर राजवट चलयली हेब्रोनान रावन 7 वर्सां आनी जेरुजालेमांत रावन 33 वर्सां आनी सालोमो आपल्या बापाय दाविदाच्या शिंवासनार बसलो
आनी अशें ताचें राज थीर उरलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमी आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. म्हणुया, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड जावं सर्वेस्परा. इस्रायल आमच्या पुर्वजांच्या बापा, सदांकाल सासणाच्या सासणाक. जबाब, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तूंच वर्तो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीत, जैतिवंत आनी वैभवी. कित्याक स्वर्गार आनी संवसारांत आसा तितलेंय तुजेंच. जबाब, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळी राजवडकी तुजी. सगळ्यांहून तूं थोर आनी वर्तो. गिरेस्तकाय आनी वडवीक तुजेच कडसून येतात. जबाब, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगळ्यांचो तूं राजा. तुज्याच हातान आसा सकपी आनी बड. तुज्या हातांतलीं देंवतात व्हडपण आनी पदवी. जबाब, तूं सगळ्यांचो राजा सर्वेस्परा. उबी रावया. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फॉर्मायलें, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोनाकात. न्हय बोती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयांक वाणो घालात, पूण दोळी आंगली न्हेसोनाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात, ते स्वाते वेले भायर सरून वचो पर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिडकावणी कोशी ते स्वाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात. म्हणटूच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देवचार काडटाले आनी सोबार वायटकारांक तेल लावन बरीं करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीदो, देवाचें समूर्त, देवाचें उतर, जिवें उतर तें कुरपेन भरलोलें, बोडान भरलोलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां राजाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप, दाविदाची खबर. आनी दावीद मरचो आसा म्हणटूच निमाणी शिडकावणेची के भाशेन जाणवायची आनी शिडकावणेची उतरां कशीं आपल्या पुताक सोलोमोनाक तो दिवंक सोदता, सांगूंक सोदता. तो म्हणटा, मोइजाचे समोर्त सांबाळ. तें देवाचें उतर, तातूंत कुरपा बोड, तातूंत तुजो शेवट आसा. ते प्रमाणे तूं चलत जाल्यार देवाचो आशिर्वाद तुजेर आसतलो. आनी ह्या शिवासनार जे हांव सोडचो आसा, तूं भितर सरचो आसा, तुज्या उपरांत कोणूय तर आसतलो ह्या शिवासनार बसतलो. तर उगडास तर देवाचें समूर्त सांबाळ आनी तुज्या भुरग्यांकूय ती शिकय. तातूंत खरेंच जिवीत आसा, कित्याक देवाचें समूर्त, देवाचें उतर जिवें.
हे पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिस्सांक आपल्या मिस्सांव सुरू करूंक धाडटा. कितें तो सांगता? बोती न्हय म्हूण बोती, न्हय म्हूण पयशे, न्हय म्हूण व्हाणू घालात आनी दुसरी आंगावली गरज ना. हांव आसा आनी हांव तुमच्या सांगात आसा. म्हजेर विस्वास दवरात. हें म्हजें उतर तुमकां हांव हें फॉर्मायतां. हीच उतरां शुभ वर्तमान जालें. हांव हें तुमकां फॉर्मायतां. हें म्हजें उतर. म्हज्या उतराचेर तुमचो भवार्थ तुमी तेवूंक जाय. तो तुमी भरवशाचे भवार्थाचे मनशां तुमी जावंक जाय. आनी तुमचो भवार्थ आनी तुमचो बरवसो तुमचें जिवीत सुफळ करतलो. तर ह्या म्हज्या उतराचेर विस्वास. आनी जेजूचें आयकून ते गेले कामाक लागले. मिसांव सुरू केलें. आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता कितल्या जाणांचे वयले देवचार तांणी काडले, कितल्या जाणांक बरी केली, त्या लायनी पेकोवणी तांकां फावो केली. ही बरी खबर. कित्याक जेजूच्या उतराचेर पातयेवन ते गेले. आयज इगोर्स मात बागुंत आगाता हाचें स्मरण करता. बागुंक आगाता जेली तिसऱ्या शेंकड्यांत जेन्ना त्या वेळा काळावेलो पातशाय व्हडलो पातशाय देसूस म्हणलोलो धर्म सोटावट करतालो. ह्या धर्म सोटावटीन आगाता तोरणे पिराय तें सांपडलें. पूण तें देवाच्या उतराक, देवाच्या खऱ्या देवाक ती साक्षी जाली. आनी त्या पासून आमी म्हणटा रॉक साक्षीन रगत तिणें आपलें दिलें आनी आपल्या खऱ्या देवाक ती साक्षीदारीन कशी जाली. आयच्या दिसा हे मिस केरीत भाशेन आमी फ्लोरीन आमचे भयणी पासत आमी भेटयता. आपल्या जिवितांत देवाचे समूर्त सांबाळूंक सदांच ती वावुरली. ही समूर्त आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी आपल्या सांगात्यांक बराबर घेवन सदांच बरवशाची आनी भावार्थाची वस्तुरी कशी ती जिवंक वावुरली. ही आमी तुमी अनुभवला आसतलें तिच्या जिवितांत. कशें म्हणून हे सगळ्या देवाच्या तत्वांची व देवाच्या समूर्तीची सांबाळ करताली. कित्याक खरेंच तातूंत देवाचें बोड आनी देवाची कृपा आमकां आसा. तर आयज तिच्या खातीर आमी हे मीस भेटयता. आमी सगळीं ओस्कोत आमच्या जिवितांत दर घडयेक जावं चिंतनांनी जावं उतरांनी जावं करण्यांनी आमी पातकां करता. पूण देव आमचो काकलुतसार, देव आमचो काकलुतसार, तो मोगाळ आनी काकलुतसार तो आमकां साडिनाक. त्या पासत देवान होच बरवसो आपल्या पुता वरवीं आमकां फावो केला. सासनीक जिविताचो बरवसो आमकां फावो केला. हे आमचे भयणीच्या जिवितांत देवाक कितेंय वायट कितें मेवलां जाल्यार आमची मागणी ताचे पासत आमी भेटोवया, मागुया. देवान आपले काकलुतीन आनी मोगान तिच्या जिवितांतली सगळीं पातकां पयस करूंक बेगीन सगळींच्या दारांत तिका उगडूंक ही कृपा तिका फाव कर म्हूण आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया. भेटवणीक आमी गायन गावुया. सी 30 आनी 7 तुज्या पवित्र दोड्या मुखार पान 40 आनी 4. सी 37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोड्या मुखार नामाई तुझो जेजुनी
देवे आमी जेजूचे जावे आमी जेजूचे जावे आमी म्हज्या बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातातलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कोर बागुंत आगता तुज्या रोक्साशिराची काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जोईत वेलें त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं वतरेकून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सव्या आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय वर्ष आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागुंत आगता तुजे रोग साक्षिणेन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परचोरायताय देखून सगळींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं तें आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरणचो सुख वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या अनुशासनीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोट पर गोटुया सुम्यामी ओडो काथा आनी एकाल्सितले बियेता तितले
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणव आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचे विस्तारलोले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिवा आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी फ्लोरियानाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेले ती आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पळसोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्यो जुझे तिचो पोती, भाग्यो दोर्मदुतां, भाग्यो जुझे वाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर, भाग्यो तागाता आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचो जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाड बाबा म्हणिदो फ्लोरिना आमच्या भयणीन आपल्या जिवितांत येतना सदांच सर्गीच्या बापाक उलो मारलो. आपल्या भुरग्यांकूय शिकयलें, जायते जाणां शिकयलें आसतलें. ह्या वेळार त्याच बापाक उलो करून ही आमच्या भयणी खातीर मागुया. त्याच बापान आपल्या काकुलीतीन सर्गीच्या दारान तिका उगडूंक म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तावणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांची सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पोदी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोरान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. जगाचो तेणें त्रास म्हाका तुका भलायकी मागलोय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D8 धुलोब जेजू मोगाड उदार पान 51. D8 पेज 51. Gesù mogaruda Ido moari samso Amche sorchili sadrauta Amga samar zuluga Tachi bogore konasa जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो
आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें म्हणटा सुमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रतीच्या बाप्पा, भाग्यवंत आगाता तुजे रोगसाक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणांत जैतवंत तुवें केली. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतवंत कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यात सर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. म्हजे बहीण म्हणून आमच्या संगताक मिसाचें बलिदान भेटोवंक फादर नाझारेथ पिलास संस्थेचो पाद्री आनी फादर नॉबर्ट SVD संस्थेचो पाद्री, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मागणी सामिगेलीक. सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्याक हेमकोणाक लुटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक उजळ पडटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. K7 निर्भागी आमची काळजां पान 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुखां बोली अवचितूच सुखी जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली. निराशी दुखां बोली अवचितूच सुखी जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मरणाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरचो जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू. काळजाचो उजवाड जेजू, मरणाचो प्रकाश